हांव जोसन आफोन्स म्हज्या सांगात्याचे वतीन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता आनी सात आतोनीच्या आनी वेलंकानी सायबिणीच्या आशिर्वादान न्यू जनरेशन न्यू थिंकींग न्यू स्टायल म्हणून तुमच्या मुखार दवरता म्हजी केरीत पार्ट तुज्या पासत. गोराबो आमचो कोरेन सुकाचो या घरान वसता पोरमोळ कोशेचो हांव धाकटो पुतूजो व्हडलो पुतवो गोराब्याचो दोगांय पुताक आमकां मोग मामीचो दोगांय पुताक आमकां मोग मामीचो आयचो दीस जावन आसा कोशेचो सोयरीक एक स्टीवन तयार आमचो चेडवाक पळोवन खुशाल जातलो भाव मोगाचो आयचो दीस जावन आसा कोशेचो सोयरीक एक स्टीवन तयार आमचो चेडवाक पळोवन खुशाल जातलो भाव मोगाचो तेगाय भुरग्याक वो मोग मामीचो गोराबो आमचो कोरें सुखाचो या घरान वसता पोरमोळ खोशेचो हांव धाकटो पुतूजो व्हडलो पुतवो गोराब्याचो दोगांय पुताक आमकां मोग मामीचो दोगांय पुताक आमकां मोग मामीचो. म्हजे दोगूय पुतानो तुमी जावन आसात पोरजोळी दिव्या ह्या घराचे आनी म्हाका जाय हे दिव्याचो पोरजोळ सदांच फांकारलेलो. मामी हो तुजो पूत सदांच जेन्ना वयर दवरतलो आमच्या उतरा भायर केदीच चलचो ना. ओके आनी हो तुजो धाकटो पूत उणें म्हणून सजमो नाका हांव सदांच स्वतान चलतलो स्वता पासो झुजतलो आनी ह्या गोराब्याक उंचल्या पावंड्यार पावयतलो. म्हाका सगली बेस बरी खबर आसा म्हजे दोगूय पूत ह्या गोराब्याचें नांव वयर काडटले म्हणून. स्टीवन म्हज्या पुतान आयज चेडवाची घरची म्हणजे ताची फामील सोयरिकेचे उलोवंक हांगासर येवपाची आसली खबर आसा न्हय. हांव जाणा मामी. मामी तो तुवें ताका उगडास करपाची गरज कित्याक? न्हवरो बाप सकाळी सुवां कुटोन तयार जालोलो चेडवाक पळोवंक सारकोच उमेदीन आसा तो. चेड चड बसोवपाक सारको उमेद दिना तेच भाशेन चड चेडे आसोवपाक सारकी उमेद दिना. म्हणटा तूं चेडू ओय हांव चेडू देवाची कृपेन म्हाका जाल्यार मानोंक ना. मारवल ना म्हणटा चित्रे. आगो तूं म्हज्या भावाक सोबचें ना. अरे एंडिया तू कोण सांगिला काजार जापास येल ते चोड हांव म्हणून मागीर? हांव सोयरीकान मारे की आनी चेडू चोडू चोड आमगे हेच येता हे आमगेले चोडू तेगे नांव शिना काजार जावपाक ये आनी हो तेगे डॅडी जॉन. तुमी कशी आसात? आमी एकदम बरी आसात. तुमी कशी आसात? आमी आसात बरी. स्टीवन एकदम सोबीत दिसता न्हू. वय वय ते म्हज्या मनात गेला. अरे वय म्हूण ताका हांव ताका बेस बरो वळखता देव बिरातेचे आनी बऱ्या स्वभावाचें तें आमच्या इगोजेन भुरग्यांक दोतोन शिकयता. बाय तू पळोवंक एकदम सोबीत दिसता. तू आमच्या इगोजेन भुरग्यांक दोतोन शिकयता न्हय. होय आंटी. असलेच चेडू म्हाका जाय आसले आनी देवान ते म्हाका दिले. बाय हो जावन आसा म्हजो व्हडलो पूत स्टीवन जाका तू पळोवंक आयला. आनी हांव जावन आसा ताचो धाकटो भाव एन्सली जाका तूं पळोवंक येवंक ना. हांव तुका वळखता कारण तू आमच्या इगोजीच्या कोयरांत आसा. ऑफकोर्स म्हाका कोण वळखना हांव फेमस. अरे तू कोते पाशी काजार जावपा तू तुंय जात मऱ्या काजार जावपा तो फ्रेश खोंगर जायना हांव चोय. आगो तो ओगीच रावता ल्हानपणांतल्यान ताची सूय ओगीच रावपाची देखून ताचे वतीन हांव उलयतां कारण ताचें उलोवप थोडें. आनी तुगे उलोवप सारकी चड. ओके सॉरी हांव ओगी रावतां तुमी उलयात. ओके रे. तुमकां म्हजे दुये लागीं कितें उलोवंक जाय वो कितेंय प्रश्न करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान करूं येता. देव बिरांतीची तुजी दू रुपेस तितली गुणेस जितली ती रुपान सुंदर तितली ती गुणांनी गिरेस्त आसतली म्हणून हांव तिका मानून घेता. आंटी हा? तुवें मोची इतली तोखणाय केलाय देखून हांव तुका सोपूत दिता. तुवें म्हज्या दवरलेल्या विस्वासाचेर हांव सदांच स्थिर रावतलें. तुमकां म्हज्या पुता लागीं कितें उलोवंक जाय जाल्यार तुमच्यान उलोवंक जाता. म्हाका दिसता ताची गरज ना म्हणून. म्हजे दुये तुका एक स्टिफन मानवला होय डॅडी. आना बाय म्हजी तूं तयार आसा तुज्या पुता लागीं काजार जावं. तशी तरी जावन आसा कुशल कायची खबर. बाबा बाबा स्टीवन शिना तुका मानवला. अरे सांग बाबा मामी ओके कितें तूं आनी ताचे लागीं कित्याक विचारता. कित्याक? स्टिवनान म्हाका पयलेंच सांगलेलें ताका शिना पयलेच नोदरेक लायक जाला म्हणून. तशी तर ही जावन आसा कुशल कायची खबर. तर आतां कितें करपाचें. अरे आता कितें करपाचें दोगांय काजरां तारी फीस करपाचें आनी दोगांयकूय खासदार कोवडोवपाचें.
आम्ही वळखताय आमका तुम्ही फामील आमची ती फानी बाई मजो मेलो मायनी आदेश केलो एकलो भाऊ हा नाव ते गे जॉनी अजूनपासून भाऊ बेकार बोलता चांगल्यापासून एक निया ऐकवता एक चांगल्यार बोल देस कोता केसो तोकले भाऊ पुता पूण या गावान फामा दाव गोऱ्या बेनाळाय ना वळखता आजचो गांव सोयरीकान हांव सोयरीकान मारे की देवन गात लांब्या साव कोणाकूय कातर कोता लोलो पासून तो जाऊ सोयरीकान मारे की देवन गात लांब्या साव केशे हाय सगळी केशे हाय बरी हाय न्हू ओळखीला सैरिकान मारे की नाव आता काल सैरीक कोण येला एसली की घराकडे स्टीवन सैरी केल्या एश सैरी केल्या तेच मुगे पगार उडयला पगार उडून केसा फायदो पयशे जोड काय फायदो ना मुगे भाव हा गुड फॉर नथिंग किती आशिरीपणा दोन पैसे फ्रीच मोठो कोणा बहिणी कुस्ता जियेता दीस बघ हांव हेडो भोंवता मोटरसायकल घेता डिपे 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 डिपको भोंवता खंयची मोटरसायकल ती हा केदो तूं मोत्तलो KTM सही मोटरसायकल घेता दीस बघ भोंवता आगे तो हा सरी दोन हा सोल माणसं येतली ओ जानी 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 मुगे मार्गादा नी जाल ना रे मुगे पुता ना जाल ना किती झाले अरे किती जाल किती किती शिरी पण दोन पैसे सिरीज कोण मरतो कोण ना? बडी कोस्ता जे तू काय जारतो जाल कुशीन सर रे आगो काजार म्हणल्या बोर उगडा आशिलो चलो. आगो काजार आला गो सोयरी केला गो हे गायला पेपराचे आणूस गायला ओय गायला राव रे बोईन सरी कोता असण तू पेपर चालूस गायलो अगो. अहो आने सरी करपा तुका आगो माग सोयरीक निगो हा? तुका मग सरी केला ओय तुका अरे ये द्या मग फोडा घालो याला कित्याक? अरे काजा जाजला दँडीच्या पट्ट मरे आमकी जोंडला माती जोडती जोड तू हात मरे देण घेईनाय त्यासले चॅड सद्या आणि आम्ही तू ते बिलकी सोड चॅड टाक हुई मेटा रे मी ऐकलं इथे ती लाईन चलते ते उतो बरपा लाडी लागले ते तुदा भर पाहिलंय ते आगो ते केले सोयरी केलंय सगळे तुकचो पाहिलंय ते मागचो पाहिलंय? तुकचो पाहिलंय हांव दिसले हांव रेडी एक जाता काम करता हांव एक एकल्या कोण गो भितो आपयता हा. मातशें स्माइल कर असं मार. आसा आसा मुझ्यान भितो सोरोंक जाता कितें मुझ्यान भितो सोरोंक जाता पूण भितो येल घे म्हणटा कितें कुझ ना वयतलो भितो आसा मेळटा एक सांग तू कितें येयलो सोयरी गेलो हा तू सोयरी केलो ओय. एक सांग रे तू काम हूंय करता बोटीचेर मुझा होय तू स्कुडी दिसला बडीचे काम करसत रे कोणागे सायकली टायरा फुरकाड पायसात मरे एका गेराव गो तेसको सुमार काणाय रस्त्याची ए रे बोटीचे काम करता तू ओय. हुंची बोटी हे सेलिब्रिटी ना रे अरे कार्निवाल आणि ना रे आणि डिस्नी ना गो टॉम एंड जेरी अगो ना गो शिनचॅन ना गो मुझी बडीचे रे बेतला बोटीचेर राव रे किती बडी मला ओय बेतला हुंची बोट रे अरे नुस्त्या बोटीचेर होय नुसत्या बडीचे रू ओय नुस्त्या बोटीचे काम करतो बरा रे काम ते कामूच पूण नुस्त्या बोटीचे काम कोण म्हयन्याक तू कितू जोडा एक 3-4 पाटीन सोडा मुजा जाऊ तीन-चार पोटी मग जाय झाली पैशाचेर पैसे पैशाचेर पैसे पैशा पाटी नो पूण नुस्त्या पाटी या नुसत्या पाटी म्हणजे नुस्त्या पांडी जोडा राव रे त्या तू पयशे नाही हा त्या मुठाई मुच तोंडा चयल्या पैसे नाही मग सारख्या मग टेन्शन तोंडाचं पैसे दिवपाचे न्हू तुझ तोंड आचयला मरे म्हाक मरे तू गोंयकार दिसना हा लंडन का दिसता न्हू अशें न्ही हा. आतां तू बिहारी सदा अरे मुगे पाय बियाचो आणि माय गोंयची तेका लागून दिसत असतो तू दॅट मीन्स तू मिक्स ब्रीड येस असं का कितें सांग लायक जाल आता नुसत्याचेर वरे जाल येता आमी तेका जाता नुसत्या जाऊ अरे तेक तू लायक जाल होय. तू आलाय जाऊ तुका न्ही आलाय काय लायक जाल ना मग तू लायक झाला जात मरे मुको काजार अरे बिस्सा लागत रे बरो दिसत ए बायजू ना चेड चेड का जाता रे जात ऐक तू जात मरे मुको कारता ते मासे असे ऐक बरं ते कळण असं ते तेक इतले उणी आपडना बाबा ओके असं बरे वयता पयलोच पयल म्हाका एक सांगो हय. सोगली मोठाय कितें? चेडे चेडू मला ऐकत सारकें म्हाका मरे चेडे लायक आहाय सा- जाल्यार म्हाका एक सांगू हांव चेडो वो चोडू साई बाबू गोश बरें कळना पुतून सांगू अरे म्हाका चेडे लायक आहाय हय. जाल्यार म्हाका एक सांगू हांव चेडो वो चोडू म्हाका बरी होपर ना ते कोण विचार तुझी कोणा काय ती बायका म्हाका सांग हांव चेडो वो चोडू मुगे मोरगादा आज पास होबो ना तुका तू कोण तो ना, म्हाका बरं तू खबर जाण ना. जापा जाय मरे ओय. बरं हाट कर फाट केल्या पैसा कोटाले कटाले बेस्ट मार घे जा होय अगय तुझी पार भाव शेवटाल मरे साईबा बोर जाल्या तू आड आहे ना ते दाखयतालो हांव कंट ए तू कोण आडायला तुवें आडायला अडेल ना मार आयला हा असं घुसो बायजू ना बस अगोय ओच आणि एकलो कोण येता आणि कोण येता? ओच आणि एकलो कोण येता तू येल तर काय चैला 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 आवय तू बऱ्या दिवसात मग पिंक पिंक रेजबेरी बैठ बैठ एक सांग मग हे दिवपाचे किती दी पालयता हांव
आलो लागत रे अरे बाबा सोयरी केला सोयरी के तू ए तू सोयरी केला होय, होय. तुझ्या अळी बाबा सोयरी के को तो जाय पडा आणि का रे बाबा तू मायनर दुधा भुरगा 14 वर्षाचा भुरगा तू मायनर बाबा पै कोण हांव मायनर अगो तू बरे आमको छोटा बी मेते मग मायनर म्हणटा अगो मग 30 वर्ष लागताय 30 वर्षां 30 वर्षा हा जुन्या तुझे जुनेलो जुनेट ए रे बरे येल मरे सॉरी केल मरे तू एक सांगू तू काम होई कोता कोण हांव होय. हांव काम होय. माय फुट हांव केसो काम कोना तू काम कर ना. ना हा म्हणजे काजर काजा जर काम ना 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 काम कोना रे बाबा काजा जाण देऊ कामा ना, 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 ना. राव रे कामा वसपाना जाल्या रे काजा जाण गे बहिणी तू कितको बसतलो अरे तेका लागून काजो जातले रे कळ ना म्हाका कळ ना तुका तो इतके बन ही मगे बहीण. तुका काजो जातले होय. तेम के घरा जातले वर. ए तेज नावाचे 1 लाख स्कीम होय. लाडली लक्ष्मी होय, हा. ते मेटले होय. ते बरे बसून हापाचे बगाबाग एक लाख हापाचे आणि माय काम असपाचे नी ना बाई तुगे बायल होय. मुगे बायल मुगे बायल, ना, होय. होय मुगे बायल होय. हाऊस वाईफ जातले होय. तेजे पैसे भेटले होय. ते हापाचे बगाबाग ते हापाचे आणि काम असपाचे ना मागेन काम असणार आहे मागे तू हा, हा कोण? तुझे सिनियर सिटीजन मग पैसे भेटले पैसे भेटले. ते हापाचे बगाबाग आणि माय काम असपाचे ना अरे बाबा तू जाण जातलो तू जाण होय, जातलो मग? एक किडनी काढपाचे इकपाचे दुसराही किडनी काढपाचे इकपाचे तुगे दोन्ही दाड काढपाचे इकपाचे अरे तू बरो हा तुकलीन बरो हा मरे दोन्ही किडनी काढा मतो मरे अरे मेला आणि फायदा ना रे तुझे? मरना पैसे भेटले ते हापाचे बगाबाग माय काम होयतलो ना ना तुझ नावाचे प्रॉपर्टी आहे होय ती बहिणी गेली ती बहिणी गेली ना ना तेच नावाचे कोण हा? ते इकपाचे हा, ते तेही हापाचे. हापाचे बगाबाग माय काम होयतलो मागे आणि हुई काम आहे गोलो दोघांनी जाण जातले ना रे तुमचे राव रे बर गेले मग तू गेले तू आके तू गे जीवित मुझे रॉट आपलो ते अरे कळतं ना? ए रे तुला लाईक झालं का हा स्कीमेचं होतं ते का तुला लाईक झालं होय, हा. ते लाईक झालं होय. नाते मरे काजर बरे म्हाका आता एक सांगू तू काजा जाल म्हटरी मुगे बहिणी हुय आता गारा कोता ना रे ए रे गाराकान कितक त्या रे कित कोताय ते प्रायव्हेट आहे तू सांगाई तुझे सगळे शॉपिंग केला नाही हो आणि किती उरला होय स्टीवन सगळे शॉपिंग जाना आणि फाल्याच्या दिसा आम्ही पणजे वसोंक जाय काजराची काळा दिव उगडास आसा न्हय ओ बरे गेले तुवें म्हाका उगडास करून विसरलो हांव जायच आसली तूं विसरतलो म्हणून कारण तुज्या सांगाताक रावून रावून आतां तुका बेस बरें अडकता फाल्यां काजार जालो म्हणटोच म्हाकाय विसवशी केन्नाच ना चल शिना आता आम्ही घरा या आय सायबा शिना हांव गाडयेची चावी काउंटराचेरूच विसरून आयलो तू हांगाच राव हांव रोकडोच घेवन येता बेगीनच यो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त हाँ राजा भाई हाँ? वो आगे वाली चीज तो बहुत मस्त है अकेले लड़की अकेले हम वाह बहुत बड़ा मजा आएगा ए बेबी तुम्ही कोण हांव राजा तुझो आनी या संसाराचो सोड म्हाका ना तुला बॉल मारतले लोक कापयतले बॉळ मारतले लोकांक आपयतले हा पळय मार बोवाळ हांगासर तुजे बोबेक पावतलो कोणूच ना कारण हे शॉपिंग मॉलाच्या बेजमेंटान फकत तू आणि हम राजा भाई उसने मुझे चप्पट मारा तूने उसे थप्पड़ मारा दोधी रे तूने उसे थप्पड़ मारा तूने थप्पड़ मारा एंजॉय करो राजा भाई ए सोडत टाका ए सोड ए प्लीज सोडत टाका ए प्लीज प्लीज शीना शीना बाबा बाबा कितें जाला म्हाका काय सवग ना मामी पूण शीना शिना शिना कितें जाला बाबा तुमकां ऍक्सिडेंट जाला जाला तरी कितें सांग न्हय शीनाचेर रेप जाला रेप जाला ओय मामी हांव ताका सालवार करूंक शकोक ना कारण ते गुंडा लागीं सुरी आसली बाबा तुका कितें जालेलें जाल्यार हांव ह्या संवसारांत कशी जियेतली आसली स्टीवन शिना कशें आसा म्हाका सगळी खबर मेवल्या कितें ही खबर भायरूय पावली स्टीवन एसली चल आमी घरा या मामी हे तू कितें उलयता आमच्या घराची सून जावपाची आसा ते शिना हॉस्पिटलांत ऍडमीट आसा आनी तू ताका सोडून आमी घरा या म्हणटा थोड्याच दिसांनी ताचे काजार आसा काजराची तारीख पुढे व्हरोंक पडटली म्हज्या भावा काजाराची तारीख फुडें न्हय पूण हे काजार कॅन्सल करचें पडटलें पूण कित्याक मामी कित्याक
एका बलात्कार जाल्ल्या चेडवाक हांव म्हज्या घराची सून करूंक तयार ना. मामी तूं उलोयता तातून शाणे पडना शेपोणा उलोवून कसलोच फायदो ना. तुज्या एडवायसाची म्हाका कसलीच गरज ना. कितें बरें वायट सांगोंक अधिकार ना. बलात्कार ताचेर जाला बेसून जाल्यार दिलोच म्हाका. बलात्कार करप्याची चूक मामी शिनाचो गुन्यांव तूं करिनाका. स्टीवन मोचेंचेर उलाय कोतलो म्हणून तुजोच मनाका. हांव तुमचे दोगांयचें आयकोत म्हणून येदनाची दिनाका. हांव तुमचे दोगांयचें आयकोत म्हणून येदनाची दिनाका. मामी तूं उलोयता तातून शाणे पडना शेपोणा उलोवून कसलोच फायदो ना. तुज्या एडवायसाची म्हाका कसलीच गरज ना. कितें बरें वायट सांगोंक अधिकार ना. कितें बरें वायट सांगोंक अधिकार ना. चल यो स्टीवन. जिविताचेर म्हज्या काळेकू आजू प्रासना. सुखी जिवीत म्हजें दुकान आयज बुटला. गुन्या म्हजो नासतना गुन्यांवकारी केला. दोन्या कित्याक जिवितार तुफान दाटला. काजार जावचे आदी कित्याक पडलें दुकान. निर्मळ जिवीत चाललेलें हांव हें सुखान. म्हजो आसो चोरून मेलो त्या देंवचारान. दोन्या विस्वास दवरून जिवीत साता विस्वासान. तुजोच आदार म्हाका दी फुडल्या जिवितान. जिविताचेर म्हज्या काळेकू आयजू प्रासना. सुखी जिवीत म्हजें दुकान आयज बुटला. गुन्या म्हजो नासतना गुन्यांवकारी केला. दोन्या कित्याक जिवितार तुफान दाटला. दोन्या कित्याक जिवितार तुफान दाटला. बाय तू कित्याक रडटा? जें कितें घडलां तातूंत तुजी चूक कसलीच ना बाय. धीर घे. डॅडी तुज्या सांगाता कसो बाय सांगात. डॅडी आमी जे कितें उलयता त्या उतराचो कसलोच वालो ना. कारण हो समाज एके बलात्कार जालेली वस्तुरे सदांच वायट नदरेन पळयता. बाय तुजेर बलात्कार करतले पुलिसांनी धरल्यात म्हणटच तुका न्ही जेरून मेवतली बाय. जेर न्हीद म्हणचे कितें डॅडी? कायद्या प्रमाणे म्हाका न्हीद मेवत पूण ह्या समाजाची न्हीद म्हाका कोण दितलो? हो समाज म्हाका सदांच वायट नदरेन पळयतलो. डॅडी सकाळी ताना स्टीवनाक फोन करता तो म्हजो फोन पासून उखलिना. बाय गोडी ताचो फोन सायलेंट आसतलो. पूण तो म्हाका एकूय दीस मेवक येवंक ना. गोडी तो बिझी आसतलो. ना पूण तो बदलला फकत आमचे मामीचे आयकोन. बाबा हांव तुजे मामी लागीं उलयन हांव तिका सोजमायतलो. ज्या मनशाक सोजमी काय ना ताका सोजमावून कसलोच फायदो ना. शिना शिना तूं कशें आसा? हांव म्हज्या जिवितांत सांडलां. एचली हांवच नको म्हजी चूक नासतना म्हाका ही सोजा कित्याक?
बाबा तुम्ही उलया हांव तुमकां भितर वचून कितेंय पिवंक हाडटा बरें शिना परवा ना म्हजो भाव तुजे लायक काजा जावंक सोदिना जाल्यार पूण हांव तयार आसा तुजे लायक काजा जावंक हे तू किती उलयता एन्सली सोत तें हांव तुका म्हज्या भावान चोड वखोता शिना तूं म्हाका एकूच फावट सांग तूंय तयार आसा म्हणून म्हजे लायक काजा जावंक काजार मुझे फोकाट न्हय वडिलाचे बेसाव जाय म्हज्या डॅडीचे मेवतले जाल्यार तुजे मामीचे तिका हांव मनयतलो आनी तुजे लायक काजा जावं तुज्या दुखी जालेल्या जिविताक सुखाचो रोंग हाडटलो मामी मामी कितें जालें बाबा मामी हांव तुका कितें सांगूंक सोदता म्हाका कितें सांगूंक सोदता जाल्यार सांग न्हय मामी हांव काजार जावंक सोदता काजर जावंक सोदता जाल्यार ही जावन आसा कुशालकायेची खबर जाल्यार म्हाका एक सांग ते चेडवाची वळो त्या चेडवाक तूं वळखता मामी हांव ताका वळखता जाल्यार ताचें नांव कितें त्या चेडवान दुसरें कोणूच न्हय पूण ताचें नांव जावन आसा शिना डिकोस्ता एन्सली तूं कितें तकलेन पिसो जाला तुजे भाव लागीं ते काजर जावचे असले आनी ताचेर बलात्कारूय जाला अरे म्हज्या बाबा तूं खूब ल्हान आसा कितें बरें कितें वायट आजी तुका सोजमी काय ना सारकें हांव तुज्यानी व्हडलो आयकोन घे म्हजें तूं म्हज्यावन वर्सांनी व्हड जायत पूण गिन्यानान तूं म्हज्यावन खूब फाटीं उत्ता म्हटल्यार चुकचो ना एन्सली हो समाज हो लोक कितें उलयतलो तेच वेळ चिंतला लोकांचें काम तें उलोवपाचें लोक बरें केल्यार उलयता वायटूय केल्यार उलयता पूण देवान आमकां दोळे दिल्यात बरें तें पळोवंक कान दिल्यात बरें तें आयकोंक जाल्यार तोंड दिलां उलोवंक आनी सोद तें उजवाडांत हाडूंक जाल्यार तूं खंयच्या स्वताची खबर कोत्ता शिनाचेर बलात्कार जाला आनी तातूंत ताचो कसलोच गुन्यांव ना म्हणून ताचो गुन्यांव आसोत ओ नासोत पूण समाज कितें उलयता तें मुखेल गरजेचें तें तुका गरजेचें कारण म्हाका दिसता तुजें जिवीत समाजाचेर आडापलेलें आसा म्हणून म्हजे भाव म्हाका एक सांग शिनाचो बलात्कार जाताना तूं ताच्या सांगाताक आसलो जाल्यार तुवें ताका वाडोवंक प्रयत्न कित्याक करूंक ना कित्याक ते सुरी घेवन आसले तूं तुज्या जिवाक भियेलो आनी तूं ओगी रावलो पूण शिना झुजलें आनी हारलें पूण ताका ताच्या जिवितांत हारोवंक हांव केन्ना दिवचो ना आनी हांव तुका ताचे लागीं काजर करूंक केन्नाच तयार आसची ना एन्सली बोऱ्यान सांगता तूं त्या चेडवाची वाट सोड तुज्या मोगाचे नाते आयज तूं तोड ताचो मोग म्हाका जाला सोडूंक चोडाव गोड गुन्यांव नासतना ताका दूख मेवता चोड तोराब्याक नांव आसलेले एन्सली पिड्यार तूं कोरी नाका हांव ताका सोडीत म्हणोन मामी केन्नाच तुची ती नाका रोकडो तुका कोजून मोगतालो ओ म्हणून तूं सोज मोनाका कोरो मोग म्हणटात कितें पळय तो मामी तूं म्हाका सांगो नाका कोरो मोग म्हणटात कितें पळय तो मामी तूं म्हाका सांगो नाका एन्सली बोऱ्यान सांगता तूं त्या चेडवाची वाट सोड तुज्या मोगाचे नाते आयज तूं तोड ताचो मोग म्हाका जाला सोडूंक चोडाव गोड गुन्यांव नासतना ताका दूख मेवता चोड गुन्यांव नासतना ताका दूख मेवता चोड पळोवच्या आदी चीज एन्सली मामीची आमची खबर आसा म्हाका देखून सोजमायता तिका कारण जेन्ना भुरगीं चुकतात तेन्ना तांकां निटायर हाडपाचें काम तांच्या आवय बापायचें पूण हांगा पोत्तेच हांगा वडील चुकता निटायर हाडूंक तांच्या भुरग्यांक पडटात अरे चल रे हांवें तुका झोल माताडून तूं म्हाका शाणे पड सांगता स्टीवन मामी शिनाक फोन कर म्हाका ताचे लागीं उलोवंक जाय घे मामी हांवें ताका फोन मारलो लावड स्पीकरार घाल घातला मामी हॅलो स्टीवन तू म्हजो फोन कित्याक उखली नासलो स्टीवन न्हय पूण हांव ताची मामी उलयतां आगो स्टीवन तुका मेवना म्हणून एन्सलीक पाग्यारात फरायलो ना मामी हांवें तशें कांयच करूंक ना आगो तुजेर बलात्कार जाला आनी बलात्कार जाल्ले चेडवाक ह्या संवसारांत जीव कसलोच अधिकार ना पूण मामी गरज ना म्हाका मामी म्हणपाची आनी निमणे सांगता ती आयकून घे जरी तो तूं एन्सलीची वाट सोडिना जाल्यार हांव एन्सली त्या घरांतलो भायर घालतली मोग जाला न्हय तुमकां मोठोसे मोगाचो कुरार तूं सोदून काड
मामी तू जें कितें कोत्ता तें सारकें कोत्ता न्हू स्टीवन हांव मामी तुजी म्हणटोच हांव जें कितें कोत्ता तें सारकेंच कोत्ता भितर ये कित मग पासेस काडपार साहेबा अरे सोयरी करू कोणा काजार जावप कोण रे साहेबा सोयरी याची स्टीवना केली कित गामले आसली तेगे भाव आपूण मुखार सगळं काजार जावपा तेगे मामी मुरुंज गोळ्या दोत्ता जाता तू बे चेड्या सोद माय म्हणटा चेडो ही मेट्रे गेलो घराक गेलो सोदी आसली मेडो कोण ना हुशे एडो तू कोण जाण साहेबा आगे मुजी माय ए चल आम्ही हेरे सांगता त्या कोण चाळून गेल काय आमगे लापण आकली म्हाका माताई हांव होको दिसतालो मरे तुमकडे हांव चेडो वचोरी तें दिसते मात गातय कोणी सांग नाही म्हाका हांव चेडो वचोरी तें तुमच्या लोकांचेरी म्हाका विस्वास आहा तुम तरी म्हाका सांगतो मग बाबा हो तो मुखार बसून आतां म्हाका सांग रे हांव चेडो वचोडू हांव चेडो वचोडू दोनूय म्हाका सांगाय न्हू सारकें हांव चेडो वचोडी तें कोणूय सांग न्हय कितें कर म्हाजें कांय हिसोब ना बाबा म्हाका सांग रे हांव चेडो वचोडू सांग रे हांव चेडो वचोडू कोणूय सांग न्हय चे कोणूय तरी सांगाय न्हू म्हाका हांव चेडो वचोडचें सांग रे हांव चेडो वचोडू सारकें सांग मरे हांव चेडो वचोडू कोणूय सांग न्हय बाबा तिगाय म्हाका हिंगा मेण बरें जालें म्हाका एक सांगू हांव चेडो वचोडू म्हाका बरी खबर ना तेका विचार बाबा तूं तरी म्हाका सांग रे हांव चेडो वचोडू म्हाकाय बरें खबर ना खंय सर बायको तूं तरी म्हाका सांग गो हांव चेडो वचोडू म्हाका बरी खबर ना से तो खंय सर हिंगा न्ही कोण हांगा बाय म्हाका फोटोय दाई प्लीज म्हाका सांग रे हांव चेडो वचोडू तेच्या पयलीं तूं म्हाका सांग रे हांव चेडो वचोडू बाबा तूं म्हाका सांग रे हांव चेडो वचोडू कोणू सांग ना येता कधी खंय चले कितल्या जाणां खंय चले कोणू सांग ना आवय म्हजी माय ओ सारको पिश्या भाशेन कोत मरे बाबा तूं तरी म्हाका सांग रे हांव चेडो वचोडू अरे तू तेच्या पयलीं तू म्हाका सांग चेडो वचोडू बाबा तूं म्हाका सांग रे अरे हांव सांग चेडो रे सांग रे अरे आवय अरे तू म्हजी म्हाका सांग रे बाय तूं तरी म्हाका सांग गो हांव चेडो वचोडू बाबा म्हाका एक सांगू हांव चेडो काय चोडू आवय म्हजी म्हाका माय सांग रे, तूं बाबा, सांग रे. आवय सांग रे आवय म्हाका बोलयता आवय सांग रे ए तो किती तू आलो किती झाले आगो ओय किती झाले तेगे हार्टबीट आयकोय नाही बंद जालें ए इंडिया ओ. हार्टबीट दिमे मेटाई हार्टबीट मेटाई रे अरे ये तो बोलचल आमची येतले कोण पळा आगो तेच्या पयलीं ती सूट ते येत मुगो कोण येता? आगो तेजे रेप जाल तें गो अगो तें गो मिनोज काय गांवार गातो न्ही विनेश कानी ते शिनाते जनांगे चोडू चोडी मुडे बडबड गासे बा म्हाका एक सांगाई हांव चेडो वचोडू ना तू हिंग तू गांव सांग आता कळू गॅस हांडी हांडी एश केल्या गोडोले उंचय उंचो उंचयले आवय कोणा 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 अजून कळना अजून कळना बरं हा तो सर एस्कोर वय एस्कोर उंचय आता पळय अजून कळना मध्ये बाबा सांग मग कोणी तरी सांगाय रे हांव चेडो वचोडू तू सांगो काय सांगपाचे ए सांग गो हांव चेडो वचोडू हांव चेडो वचोडू आ तू कोणा को विचार पण तू चेडो काय चोड म्हणून आ तू यसो उलना तेसो उलना सारको मोदुल्लो नीचे तू आता हो चालो स्वताक सोदांच उचलो जागो दिलो दूख वळखोन दुसऱ्याचो सांगात केलो बरें करून पासून हांव वायट कित्याक जालो म्हज्यान भोवूंक जायना कोणूच दुखवलोलो दोनिया म्हाका तुजो होय आदार स्वताक तुजो कानीक म्हाका उरोंक नाका कितले हांवें मागलेलें मामी मुखार चिंतनांनी मन मोल्लां म्हजें चिकार प्रश्नांनी मन मोल्लां म्हजें चिकार स्वताक सोदांच उचलो जागो दिलो
तुका वळखोन दुसऱ्याचो सांगात केलो बरें करून बासून हांव वायट कित्याक जालो म्हज्यान पळोवंक जायना कोणूच दुखवलोलो म्हज्यान पळोवंक जायना कोणूच दुखवलोलो बाबा बाबा कितें जालां कांयच न्हय मारकीन बाबा तूं शिना कडेन काय जाता सदीत मोठी सारकी हो बरो होय जाल्यार तूच म्हाका सांग हातून म्हजें कितें चुकता तुगे काय चुकना बाबा पूण जो लोक तुगे चुकल म्हणटा तो पयलीं चुकवता तूं जाणें मारकीन म्हजी मामी तयारूच ना म्हाका शिना लागीं काजार करूं बाबा ती आजू आदले गेले घेना हाय आदले की उलयता सो सारकी न्हू आदले कित बरें आहा तें आमी घेवन रावपाक जाय आनी कित वायट आहा तेचे निश्चित मारपाक जाय हांव जाल्यार तूं वालोर दिता कित्याक तूं दादली पळोवन दाखयलो देखून आनी तुगे बाबान बायजोण पळोव आपल्याला देखून पूण मारकीन हांव तुका एकूच सांगता उतराचो मनीस हांव उतर राखतलो कारण शिनाक हांवें उतर दिला बाबा मुगलो केसलो आदार जाल्यार सांग सदां तूं सांगता आसतली आनी स्वता पळय झुजपी पयलीं हांवूच्या तूं काय जायत वायट उतरां उलयलो कित्याक तूं चड उलयता देखून पूण आयज म्हाका कळ्ळें आदले गे म्हणण्या प्रमाणे जोग आहा तो कॉल जालो मारकीन हांव शिनाच्या घरा वेता बरो कोण बाबा दोनया देवा तुका हांवें केन्ना काय मागलो ना फकत मागिला जे हांव सोयरीक घेवन वयता ती सोयरीक केन्ना मोड ना जाल्यार पुरो म्हूण पूण आयज हांव तुका मागोता एशले गिन्याची उजवाड पडो आरे संवसारूय सुदरल्या पुरो म्हूण शिना एन्सली तू हांगा कित्याक आयला शिना हांव तुजो मोग कोत्ता पिशे बोला सोडून दी आनी म्हजी वाट सोड म्हजेर बलात्कार जाला आनी म्हाका ह्या संवसारात जियो कसलोच अधिकार ना ह्या संवसारांत जिवंक अधिकार ना ताका ज्या मनशान तुजेर बलात्कार केला ज्या मनशाक मनीसपणूच ना ताका ह्या संवसारांत जिवंक कसलोच अधिकार ना पूण एन्सली म्हाका तुज्या मामीक सांगला जोरी तर तूं म्हजी वाट सोडिना जाल्यार तुका ती घरांतली भायर घालतली म्हणून तयार आसा रस्त्यार राव पूण तुजो हात केदीत सोडचो ना पूण कित्याक एन्सली कित्याक तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलेली पळोवन जावची ना तुजें सूख चोरून व्हरोंक हांव दिवचो ना तूं अशें रडलेलें म्हज्यान केन्नाच पळोवंक जायना सगलें सूख दितलो दूख हांव दिवचो ना तुज्या काळजाची केन्नाच केवचो ना सगलें सांगतलो कांयच लिपोवचो ना ओ म्हज्या मोगा तुका दुखी करचो ना तुजो जबाब दी म्हाका दोयवना तुजो विश्वास म्हजेर दवर हांव तुका सोडचो ना तुजो विश्वास म्हजेर दवर हांव तुका सोडचो ना आमी म्हज्या घरा या हांव मामी लागीं जें कितें उलोवंक जाय तें आयजूच उलयतां पूण ती सोजमोची ना ती सोजमोना पासून जाल्यार परवा ना पूण हांव तुका सोपूत दितां हांव तुजो हात केदीच सोडचो ना आनी हो समाज कितें म्हणटलो ह्या समाजाचें म्हाका पडोंक ना म्हजो सुस्कास जावन आसा तूं म्हजो फुडार जावन आसा तूं आनी तुज्या शिवाय म्हाका कोणाचीच आशा ना म्हज्या उतरा भायर पद म्हजो चलोंक ना म्हजें आयकोन आसतना
केदीच रावोंक ना इतले मोगान वाडयलो केन्नाच दूख दिवंक ना एन्सली अशें करीत दुबाव आसोंक ना इतलो मोगान वाडयलो केन्नाच दूख दिवंक ना एन्सली अशें करीत दुबाव आसोंक ना स्टीवन सांगलेलें आयकोता म्हज्या उतरार चलता एन्सली उरफाटेंच कोत्ता बलात्कार जालेल्या चेडवाशी काजार जावं म्हजो धाकटो चिंता दोन्या बदलताचें मन काजा जाल्यार आसचें ना तोंड ती आवय तुजे थंय मागता दुनियानार उजवाड घाल अशी पूत म्हजो मोगाळ बदलतलो हांव आशेवन रावता बदलतलो हांव आशेवन रावता म्हज्या उतरा भायर पूत म्हजो चलोंक ना म्हजें सांगणें आयकोनासतना रावोंक ना इतल्या मोगान वाडयलो केन्नाच दूख दिवंक ना एन्सली अशें करीत दुबाव आसोंक ना इतल्या मोगान वाडयलो कसलेंच दूख दिवंक ना एन्सली अशें करीत दुबाव आसोंक ना म्हजो धाकटो पूत म्हजे सगळे सांगणे आयकता पूण म्हजो व्हडलो पूत म्हजे एकूय सांगणे आयकूंक सोदिना आतां म्हाका पळोवंक जाय तो म्हजे कश्ट सांगणे आयकना पळय तो दोनिया तूच म्हज्या पुताच्या गिन्यानाचेर उजवाड घाल आनी ताका सुधराय आनी म्हजे सांगणे आयकता तशें कर इतलेंच हांव तुजे लागीं मागता दुनिया मामी हांव शिनाक घेवन आयलो शिनाक घेवन आयला अरे हे बलात्कार जाल्ल्या चेडवाक तूं आमच्या घरांत घेवन आयला आतांच हांव देवा लागीं मागताली तुजें मन बदलून तुवें म्हज्या सांगण्याक बोली पडल्यार पुरो म्हणून पूण हांगा तर उरफाटेंच जालें उरफाटेंच जालें कारण तुज्या मागण्या चुकलें कारण उजवाड म्हज्या गिन्यानाचेर न्हय पूण उजवाड तुज्या गिन्यानाचेर पडोंक हे तू कितें उलयता एन्सली अरे मामी जी आमची जे कितें उलयता तें स्वतूच उलयता सांग ताका तुजी उतरां आयकून म्हाका एक घडणेचो उगडास आयलो जेन्ना एक आकांतवादी वो टेररिस्ट तयार करतात तेन्ना ताची ब्रेन वॉश करतात जो मनीस ताका आकांतवादी करता तो ताचें कितेंय सांगल्यार आयकता लोकांक मारले जाल्यार तांकां स्वर्ग मेवतलो म्हणून फटयतात त्या टेररिस्टा भाशेन गोत तुजी जाल्या कारण तुका गिन्यान आसोन पासून त्या गिन्यानाचो वापर करिनासतना तूं मामीन कितेंय सांगल्यार आयकता पूण हातूंत तुजें चुकता अरे तूं ताका कितलोय सोजमाय पूण हांव तुका इतलेंच सांगता हे बलात्कार जाल्ले चेडवाक हे संवसारांत जीव कसलोच अधिकार ना जाल्यार मामी बलात्कार करप्याक ह्या संवसारांत जिवंक अधिकार आसा तूं एक ओस्तोरी जावन ओस्तोरीची दूख ओडकोंक कित्याक विसरता आमच्या कायद्या प्रमाणे पासून रेपिस्टांक निती मुखार तांची तोंडां नापून उबे करतात पूण जायते फावट रेप जाल्ल्या चेडवांची नांवां अशींच जाहीर जातात जेन्ना त्या रेपिस्टांक रेप करतना लॉज भोगोंक ना जाल्यार निती मुखार तांकां कसली लॉज वेळ पावला आमी आमची मोनां बदलूंक कारण आमी ह्या समाजांतले भायर उडोवंक जाय रेप करतात तांकां आनी न्हय रेप जांचे जाता तांकां म्हज्या पुता तुजे एक एक उतर हे म्हज्या काळजाक बसले हांव म्हजें मन बदलून तुका शिना लागीं काजार करूंक हांव तयार आसा खरेंच मम्मी खरेंच बाबा पळय म्हजें तुवें थँक्यू मामी हायस हांव म्हज्या काळजांतले उलास भायर सोडटा आनी ह्या समाजा लागीं मागता दर एके बलात्कार जालेली ओस्तोरीक वायट नदरेन पळय नाकात म्हणून बलात्कार कोणाचेरूय जावं येता थोडे म्हणटात ते चेडवान शॉर्ट ड्रेस शॉर्ट स्कर्ट घातले म्हणून ताचेर बलात्कार जाला पूण आमच्यान विसरोंक जायना कोलकाता शारांत एके 75 वर्साची ओस्तोरेचेरूय बलात्कार जाला बिहार राज्यांत एके माद्रीचेरूय बलात्कार जाला हातून आमकां गमन येता ह्या देशांतल्या दर एका दादल्यान आनी दर एका चेड्यान ओस्तोऱ्या वयर आपले चिंतप बदलूंक जाय म्हणून एन्सली हे सगळं तुवें म्हजे पासत कित्याक केलें तुज्या मोगा पासत हांव सगल्याशी झुजलो तुज्या मोगा पासत हांव सगल्याशी झगडलो आनी आखरे हांव जैतिवंत जावंक पावलो शिना म्हाका तुजो नीज मोग जाला तुज्या सांगाताक म्हाका म्हजें फुडलें जिवीत सारूंक जाय कारण म्हजें फुडलें जिवीत हांवें भेटयलां फकत तुज्या पासत